पहिल्यान पहिले विश्व कोंकणी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्काराक म्हज्या सेवेक लागून तुम्ही या पुरस्काराक आयके केल्ल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। स्नेहालयाच्या म्हजे तर्फेन आनी आमच्या सगळ्या ट्रस्टींच्या तर्फेन सिबंदी वर्गाच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। 2006 इसवे पयलें हांव मंगळूर टू बॉम्बे बस ड्रायव्हर जावन आसलो। तादनंतर एक ऑटो रिक्षा काण गेली कोडयाळांत। ऑटो रिक्षा काणी घेवन काम करता आसतना एक दीस स्टेट बँका लागीं एक मस्ताच्या मार्केटा लागीं एक बायल मनीस मानसीक अस्वस्थ बुकेन मस्ताचे उदक ताणें पियेवचें पळयलें। त्या वेळास म्हज्या भितर एक ताळो आयकल्लो बरें जालो, हांव बुकेलो म्हाका खावंक दिलें गी म्हणून। त्या वेळास ऑटो रिक्षा हांवें रावयली आनी लागशिल्ल्या हॉटेलांतलें बरें एक जेवण काण घेवन त्या भयणीक हांवें दिलें। तिणें फाटी मुखार पळयनासतना अमृको हांसा हांसून तिणें तें जेवण जेवलें। त्या वेळास तिचें तें हांवें देवाक पळयलें। तादनंतर हांवें चिंतलें कितलोय जण मानसीक अस्वस्थ भाऊ भयणी कोडयाळ शहरांत तांणी डस्टबिनांत विंचून खावचें हांव पळयतां। तांकां कितेंय तरी करचें, ते सर म्हजेच भाऊ भयणी, तांकां कितेंय तरी करचें म्हणून आलोचन करून म्हज्या दनपारांचें जेवण हांवें त्याग केलो। तादनंतर त्या 100 रुपयांक आमच्या पिरेऱ्या हॉटेलाच्या फाटल्यान अक्कमाचें हॉटेल आसा, थंयसर 7-8 पोती जेवणां मेळटली। ती जेवणां घेवन 12 वरां तावन 2 वरां पर्यंत कोण पुरा डस्टबिनांत मिसळून खातात मानसीक अस्वस्थ जाल्ले तांकां हें जेवण दितलो। अशें 1 म्हयनो 2 म्हयने गेले, पळयलें आनी म्हज्या सांगात्यांनी फ्रेंड्सांनी 10 जेवणां 5 जेवणां दिवंक स्टार्ट केली। अशें 35-40 जेवणां विंचून काडूंक आनी ह्या 35-40 जेवणां म्हाका वितरण करूंक एक ल्हान इन्स्ट्रुमेंट करून देवान म्हाका विंचून काडलें। तादनंतर 2007 चिकुनगुन्या आसलें। चिकुनगुन्या बाधित जावन साबार लोक नॉर्थ कर्नाटक असो येवन फुटपाथांत थंयसर बसून काम करूंक जायना, भिकू मागूंक जायना, कश्टार आसतना तांकां वेनलॉकांत हांवें दाखल करूंक स्टार्ट केलें। हांव एकलो अटेंडर 35-40 पेशंटांक हांव एकलो अटेंडर आसलो। त्या टायमार तांकां चिकित्सा दिवन बरें जाल्ले उपरांत तांकां गांवांक पावयतलो। उपरांत कुणीय नासलेल्यांक तांकां मदर तेरेसा वायट हावसांत दाखल करतलो। अशें 1 वर्स 2 वर्स गेले, आसरे फुल्ल जाले, दाखल करूंक जागो ना। त्याच टायमार देवान म्हाका म्हज्या पप्पाच्या वांट्यात हांव म्हाका 14 lakhs मेळ्ळे। त्या 14 lakhsंत हांव हे पयशे दवर मागता आसतना म्हाका एक 3 बेडरूमाचें घर काडूंक देवान कृपा दिली तलपाडी लागसर तुमिनाडांत। अशें 2009 ऑगस्ट 26 मदर तेरेसाच्या जल्म दिवसांत दोगा जाणांक मार्गांतले हाडून तांकां बरें तांकां हाडून तांचे कॅस काडून कार्ड काडून त्या दीस तांचे पांय आपूण समर्पण दिवन त्या दीस स्नेहालया म्हणलें मोगाचें घर म्हणलें स्टार्ट केलें। ताचे उपरांत हांवें घेवन पळोवना साबार जाणांच्या कुमके वरवीं दाना वरवीं साबार जाणांच्या प्रोत्साहा वरवीं आज विस्तार रितीन स्नेहालया कॅम्पस वाडला आनी तशेंच 350 लोक हांगा संतोषाचे जीवन जियेते आसात। 1080 जाणां तितल्या जाणांक भारताच्या विविध जाग्यांनी तांकां बरें करून फावयला आनी तांच्या घरांत ते संतोषाचे जीवन जियेते आसात। हे मात्र न्ही, वेनलॉक आस्पत्रेंत हर एक दिसा 700 लोकांक दनपारांचे उचित धर्मार्थ जेवण फाटल्या 8 वर्सांत हांव पेशंटाच्या ओट्टूक आसल्या तांच्या बायस्टँडरांक एक दिवचे मिसांव थंयसर चलते आसा। हे सगळे जाता दानींच्या एका कृपे वरवीं आनी तांच्या सहकारा वरवीं। आता प्रस्तुत स्नेहालय डिएडिक्शन सेंटर म्हणून एक सेंटर बनते आसा। ते ड्रग एडिक्ट आनी अमल पिवण्याक लागलेल्या साबार भाव भयण्यांक एक बरें एक तांकां डिएडिक्शन करच्याक तांकां तातूंतल्यान मुक्त दिवच्याक एक सेंटर हांव करते आसा। ते सकट दानीच्या सहकारान जाते आसा। मुखल्या दिसांनी देवान फावो केल्यार ऑगस्टांत ते उक्तावण आसतलें आनी स्नेहालयाक एक विजीट करा। खंडीत जावन स्नेहालयाक तुमचे विजीट गरज आसा। हांगासर येवन 1-2 घंटे तुम्ही स्पेंड केल्यार नीज कितें स्नेहालयाचे मिसांव काम तुमकां कळटा। देखून परत्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा विश्व कोंकणी सर सदस्यांक अध्यक्षांक हांव परत्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या दिसांनी हाच्याक वर्ते मिसांव करूंक तुमचो प्रोत्साह सहकार हांव आशेता। देव बरें करूं।